प्रधान संस्था म्हणजे पंचायत, जी गोंयची मूळ संस्था, ह्या पंचायत क्षेत्रांत मोठ्या रॅम्पट करप्शन चालू आसा. आमी उदाहरणार्थ करप्शन शिकपाचें म्हणल्यार सांकवाळ पंचायत काल थंयचो एक ग्रामसेवक कम इलिगली सेक्रेटरी म्हणून ऑक्युपाय जातालो, तो सस्पेन्शन जाला. हेजेर तुका कितें म्हणटा? हय, पळय कशें आसा, तोच न्हू अशे कितलेशे सेक्रेटरीज आसा जो ग्रामसेवक म्हणून आसा तेजे अशेंच करप्शनान इन्वॉल्व आसा. आमी जेन्ना पंचायत ह्याले डिमांड्स आसले त्या पंचायत डिमांड्सान आमी हें मांडलेलें आनी जो मिनिस्टर आसा ताका मिनिस्टराकूय सांगलेलें की बाबा अशें अशें घडटा, तुमी तेजेर एक्शन घेयना, तुमची तेजेर नजरूच ना. सो काल जो हें जाल्लो आसा हेजो तुमी पयला आसतलें, हेजे पयलीं ताणें खुबशे इन्सिडंट केल्ले आसा आनी एक जो विजिलन्साच्या थ्रू तेंचेर एक्शन जाल्या. अशी बाकीचे सेक्रेटरी जितले सेक्रेटरी अशें काम हें करता तेंचेर एक्शन जावपाची गरज आसा, नाल्यार तांकां रीत ही येवची ना. ते आपूण गब्बर जाल्या, ते प्रत्येक हेजो जो हें आसा ते आपूण हँडल करता, पंचायत आपूण हँडल करता, हें दिसूंक लागलेलें आसा. हे पयलीं तेच हेजेर ऑरविल क्लिंटन म्हणटा ते मेडशे एक्शन हें जाल्ले, एलिगेशन जाल्लें आनी एक फावटी सांकवाळे ताका सस्पेंड केल्लो. एक 1.5 म्हयन्या भितर परत घेतला ताका आनी आतांय तशेंच जातलें ताका. पळय कशें आसा, बेश्टे दाखोवपाक लागून सस्पेंड करपाचो न्हू, कित्याक करतना सारकें करपाक जाय. दाखोवपाक केलें नाल्यार परत तीच गत जातली. आनी जो बीजेपी सरकार आसा हें अशें करून तुवें जर सांगल्यार ते भशेन अशेंच करून ते दाखोवपाक लागून करता आनी मागीर थंड जातूंक परत घेतले.